Psalm chapter 57 verse 1. मुजी काकुल्त कर देवा मुजी काकुल्त कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्नां सोंपासर तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 8. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. Psalm chapter 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी, तूं म्हजो जीव सांबाळताय. म्हजे रागान जळतेल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. Psalm chapter 121 verse 2. सरस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकता आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 19. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जावन आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 27 to 31. जेजू दोग कुरड्यांक दिश्ट दिता. जेजू थंयसो भायर सरून पुढे वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले, हें करूंक म्हाका सामर्थी आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तवळ जेजून तांचे दोळे आपोडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सतराय, हें कोणायकी कळा नये. पूण ते गेल्लेच सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. Psalm chapter 145 verse 19. आपणाक भिवून चलतल्याची इच्छा तो पूर्ण करता. तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना. बगा, सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सरस्परा तांकां बरी केली. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणें उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणें विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. जेनेसीस चॅप्टर 13 वर्स 2. अब्राहाम भोव ग्रेस्त आसलो आनी ताचे संगी जानवरां, रुपे, भांगार आसले. Psalm chapter 29 verse 11. सरस्पर आपल्या परचेक सखत करतलो. सरस्पर आपल्या परचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचेय नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, द्रढ आनी तीर राव, भियेनाका आनी दैरसाणी नाका. कित्याक सरस्पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात,
सोदा आणि तुमकां मेळटले, बोडेया आणि तुमकां उक्ते जातले. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेसून तांकां सांगले, हांवसू तो जिवीत असो उंडो. मुजे सृश्टी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचो ना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेसू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवच तो, भिये नाकात. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कंतकटची सोडा, तुम्ही भियोवचे नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.